प्रस्तावान आधुनिक समाजांत जायती अभिवृद्धी आनी बरेपण जाल्यारी मनशाक सूख दिवच्याक मनशान जायते साधन करून नव्यो वस्तू सोदून काडल्यात. पूण वास्तविकतेंत आमी पळयल्यार मनीस जायत्या समस्यांक, कश्टांक आनी दगदणेक बली जाला. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत कितें करचें, खंय धांवचें, कोणा लागीं वेचें असली सवालां मनशाक दसतात. साबार फावटी मनीस जिणीस नाका म्हणलो निर्धार करूंक पावला. आज आमी नियाळची कुर्साची वाट जैताची निशाणी. हे कुर्सा वाटे वेळी आमच्या जिणेंत, कुटुंबांत, शेजारां, वाड्यांत आनी समाजांत आमकां मेळिल्ले कश्ट आनी दगदणी जेजूक समर्पण दिवया आनी जैत व्हरूंक कृपा मागया. देवा दयाळ कापडीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयता. सर्मोची पात कांटाळता आयच्यान ती सकट सांगता. पयलेच त्या सावन जेजूक मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजू कोणे मरणाचे फर्माण दिले? पिलातान वा लोकान. सर्वांचे कश्ट हळू कर, पिडा गूण कर आनी पातक्यांक बोगसून सुखाचे जिवीत फावो केल्ल्या जेजूक आज लाभलेले इनाम मरणाचे फर्माण. आमचे जिणेंत जेजू खातीर आमी मस्त बरें करता. जायते फावटी आमकां सक्टांनी सांडून गेल्ले वेळी आमी बरें करचेंच सोडटा. ही शिक्षा वा कश्टच नाकात म्हण धांवता. उगडास दवरया. बरें करून वेच्या जेजूच्या पाटलावदारांक अजून शिक्षा आखेर जावंक ना. ह्या वेळी आमी आमची प्रतिक्रिया कसली? जेजू, हांव बरें करतना हेरांनी म्हाका तिरस्कार केल्ले वेळी हांवें निराश जायनासतना रावूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैवी मये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेच ते सावन जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. शिपायांनी शिरापाची निशाणी कशी कुरीस वावोवंक जेजूच्या कांदार दिलो. पूण जेजू जैताचो आनी बेसांवाचो निशाणी जावच्याक तो कुशेन घेता. जायते फावटी आमी हेरां विशीं वायट प्रसार करून खोबरो उलोवन मोसरान आनी हग्यान तांकां जडायचो कुरीस दिवंक पावता. अशें जायती व्यक्ती हेरांच्या वायट खबरां वरवीं बरें करतना दोगदणी भोगतात. तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या म्हणली सान पेद्रूची उतरां आमचे कश्ट, दूख आनी अपमान सोंसूंक प्रेरण जावं. जेजू, हेरांनी म्हाका अपमान केल्ले वेळी आनी बरें करीत वेताना विविध कुरीस शिक्षा जावं दितना हांवें सोंसणीक जावंक आनी कुरीस वावोवंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैवी मये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरेच ते सावन जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजू कुरीस वावयतना अस्कत जाता. कुरीस वावून चलचे तितली बळ ताका ना, पूण तो परत उठलो आनी चलोवंक लागलो. वायट सवयांक आमी परत परत बली जाता. अमल पिवन, बिडी, सिगरेट सेवन, अश्लील पिंतुरां, अत्याचार, सोरपण, खुनी असल्या काळोखाच्या संगतीमध्ये आमकां जियोंक सैतान जायतो अवकाश दिवनूच आसता.
सोम्याचो कुरीस वावन असल्या काळोखांतल्या संगतींक पाठ करतना जायते कश्ट दगदणी आमकां मेळटात आनी तवळ तवळ आमी पडचे मनशां सैम पूण उठून चलचें दैवीक सैम. सोम्या वायट संगत्यांच्या सहवासांत पडटाना, पिडा दूख निरुद्योग म्हणल्यार कुर्सापोंदा पडटाना, वायट सवयांचे मुठीन चीड येताना, कुटुंबांत संध्यामध्ये दुबाव उपजाताना नव्या बरवशान उठोवंक चलोवंक कृपा दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैवी मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. पातकां मोची म्हाका फावो उजो कठीण ससनासो कसवड वळे एमकोंडाचे सदां चलच्या उज्याचे. हे जेजू हांव काकूट मागता भितरलोय म्हूण पातयता. सर्मोची पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट सांडता. सोतेस्तेसांव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मरियेक जेजूची स्थिती पळोवन खंडीत जावन दूख भोगता आनी कंत जाता. देवळांत सिमियोन म्हणली उतरां तिका उगडासाक येतात तरी मरी देवाची खुशी जावं म्हणटा आनी जेजूक मिसावांत धैर्य घेता. आधुनीक कुटुंबांत जायत्यो अवयो भुरग्यांक सुखाचें जिबेत दिवच्याक वावर काडटात, पूण भुरगीं वायट चालींक सांपडले वेळी ती असहायक जावंक पावतात. वाडलेल्या भुरग्यांनी आवय बापायक आसऱ्याक धाडचें आनी कश्टुचें असल्या परिस्थितींत आसच्या आवय बापायक जेजू आज बुजयता आनी मरी धैर्य दिता. मोगाळा जेजू विविध संकश्टांनी आसच्या आवय बापायक आनी भुरग्यांक तुजी काकूळ दाखय. देवाची खुशी मरये परी सदांच जारी करूंक आनी जियोंक तांकां शिकय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैवी मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. 5 सिरेनासो सिमांव जेजू कुरीस वगोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लोकांची पिडेस्तांची दुबळ्यांची दया पावल्या जेजूक आज बुजवण आनी आदार दिवंक कोणूच नात. ह्या संदर्भार सिमावन मात्र ताका कुमोक केली. आमच्या कुटुंबांत आनी शेजारां जायतीं मनशां मुळावो गुरजून आसतना कश्ट जातात. आस्पत्रेंत दुडू फारीक करूंक तांकां तांक नासतना, शिकपाक पयशे नासतना, जेवण नासतना, घर नासतना कश्ट जातात. ही आमच्या भावा भयणीची दगदणी. असल्या परिस्थितींत सिमांव सांगाता चलचो जेजू कुमकेक आपयता. काकुळदारा जेजू असहायक परिस्थितींत असलेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक आमकां तो उदर मन दी म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. 6 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या परगट जिणेंत ताणें दादल्यांक आनी स्त्रियांक समान रितीन लेखले. जेजूची जिणी पळोवन परिवर्तन जाल्ली आनी प्रेरीत जाल्ली स्त्री वेरोनिका जेजूचेर दया पावता. समाजेक ती भियेना. जेजूचे गमान भरलेले मुखामळ ती पुसता आनी जेजूचे बेसांव घेता. आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत आनी फिरगचींत भुरगीं, युवा जाणां, वडिलां, स्त्रियो विविध रितीन कश्ट जातात. सबार पावटी तांचे मुखामळ पुसूंक जण ना जाल्यात. मोगाळा जेजू वेरोनिका परी भावार्थान आनी धैर्यान पिडेस्तांची सेवा करूंक आनी तुजे परी स्त्रियांक आनी दादल्यांक एकच रितीच्या मनोभावान पळोवंक आदार दी.
सोम्या काको तामची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैवी माये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर पाताक आदन हांवें सांडले सासणीक सुदेवा गेले सांडलो सांगात आंजबोडव्यांचो संतोष देवाक पळेवचो ए जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोची पागतां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांगता 7वें स्तेसांव जेजू दुसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार जेजूच्या जिणयेन ताणें भावार्थ सांबाळलो हर एके घडये बापाची खुशी ताणें केली पूण बापाची खुशी करतना कश्टा वयर कश्ट ताका मेळ्ळे जेजू तें नाका म्हूण धांवलो ना तो पडटा आनी पडटा आमच्या जिवितांत जेजूची खुशी जारी करूंक भावार्थ परगटूंक आमकां जायत्यो अवकाश मेळटात वाड्या जमत सेवा अक्रिस्तांवांची भेट समाजेंत परगट रितीर क्रिस्ताक परगटचे असल्या गणितांनी आमचे विरोधी मतांतर म्हणलो भिल्लो लावन आमकां दग दितात तर बरें करचें आनी भावार्थ पसरचो सोडचेगी मोगाळा जेजू तुका आनी तुज्या शिसांक सुवर्ता खातीर कश्ट दगदणी सुकोवंक ना त्या वेळी तुजो भावार्थ तुवें सांबाळ्ळो त्याच परी आमच्या जिवितांत सलवणी आमी देखतना आनी आमी पडटना उठोवन आनी भावार्थ परगटूंक तुजी दैवी कृपा आमकां लाभय सोम्या काको तामची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैवी माये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर 8वें स्तेसांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार जेजू सुवार्ता परगट करतना ताका आर्थीक रितीन जायत्या स्त्रियांनी कुमोक केली आज त्या जेजूक आकमानाचें मरण इनाम जावं लाभतना तांकां दूख भोगता ती रडतात पूण जेजू तांकां बुजयता आमच्या दिसपडत्या जिवितांत फिरगजेंत संघ संस्थ्या मुखांत वा वैयक्तीक रितीन दान धर्म दिवन आमी सेवा दिता आमच्या वावराक होगलीक मेळना जायत असल्या संदर्भार जेजू तुमी रडा नाकात जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हूण आमकां बुजयता काकुळदारा जेजू आमची दुकान तूं पुसून काड तुज्या नांवान लोकांची सेवा करच्या सर्वांक आनी समर्पीत जिणी जियेतल्या सर्व क्रिस्तांवांक धैर्यान भर आनी हेरांची दुकां पुसून पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता सोम्या काको तामची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैवी माये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार जेजूचे कश्ट कुर्सांचे जडाय मेटामेटांक सडतात तो जल्मताना सुरू जाल्लें कश्ट मरणा पर्यंत सोडूनच आयलें कुडीन अस्कत जाल्लो जेजू आतां पडटा समाधानी आनी सोंसणीक तो उठता कुरीस वावोवन मुखार वेता आयचे समाजेंत जेजू परी हेरांच्या बरेपणा खातीर कश्टांत आसची आवय बापूय मलगाडी शिक्षकां समाजसेवकां आसात जायते फावटी संवसार तांकां कश्ट जाता तीं पडटात असल्या स्थितींत जेजू धैर्य दिता आनी तांचे मिसांव मुखारून व्हरूंक कुमो करता सोम्या म्हज्या आवय बापयचो आनी वडिलांचो म्हाका वायट आशेतल्यांचो दुर्बळ्या आनी पिडेस्तांचो मोग करूंक म्हाका आदार दी म्हूण मागता सोम्या काको तामची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैवी माये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर इतलो बरो जेजू मोजो गोंडो संपूर्ण काळजाचो
कितें म्हूण हांव तुजें सुकलो कसो तुजेर उपरांतलो जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयता सर्मोची पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट सांगता दावेस्त्या सावन जेजूचे आंग वस्तूर काड विणग करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार जेजूक जल्मूंक जागो नातलो पांघरूंक उस्तूर नातले आनी आतां आसले रक्तान बुडलेले एक दोगलोस ओडन काडन शिपाई सोडती घालतात असले दगदणे मध्ये जेजू सोसणीक जाता आनी बापाची कुशी जारी करता आधुनीक संवसारांत सवलताय सडल्या ग्रेस्त मनीस ग्रेस्तच जाला पूण दुबळोस उरला मनीस आपले विकाळ करणे वरवीं विणगो जाला आनी हेरांक विणगो करूंक भायर सरला मनशाच्यो खोट्यो आलोचनो धारून काळीस दिसान दीस सोडून वेता आपल्या कुडीक मान दिनासतना पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसची कूड भ्रश्ट केल्या मोगाळा जेजू म्हजे कुडीक आनी हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक म्हाका शिकय आमच्या कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिरां वडले समजून घेवंक आमकां विशेष कृपा दी म्हूण मागता हांव सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदेवी माये मागता उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 11 सावन जेजू कुर्सार खेळयतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार बरें केल्ल्या आनी सडवण लाभयल्ल्या जेजूक प्रधान याजकांनी जुदेवांनी आनी लोकांनी सोर केलो जेजूची वळख तांकां मेळ्ळी ना तांच्या भावार्थाचे दोळे ताणें धांपले संवसारी काळोखांत ते उरले जेजूक हेरां परी तांणी अपराधी केलो आनी कुर्सार खेळायलो आयचे समाजेंत सदांनीत जेजू खातीर सर्गींच्या रासा खातीर वावरच्या याजकांक धर्मिकांक लायिकांक कुर्सार खेळावचे सोडूनच आयलां तांची सूख मात उखोवन मान काडटली आमच्या मदें नात मोगाळा जेजू तुज्या मुखेल्यांक कुर्सायिल्ल्यांक आमकां तूं बक्षी ह्या फुडें तुज्या सुवार्थ प्रसार करच्या वावरांत आमी वांटेली जावंक हेरां विशीं बरें उलोवंक आनी बऱ्या मनाची मनशां जावंक आमकां कृपा दी सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैवी माये मागता उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 12 सावन जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार जेजून मोगान आमचे खातीर कुरीस स्विकार केलो बापाची कुशी ताणें जारी केली नालिसायेचो कुरीस मानाचे आनी जिवनपणाचो संकेत जालो जेजू खातीर आमच्या कुटुंबांनी येवचे कश्ट पिडा एकसुरपण दुबळीकाय दगदणी आज जेजूच्या मरणा वरवीं संतोष आनी जिवंतपण जावन बदलता तोच जेजू आमी ताचे खातीर निस्वार्थी आनी समर्पीत जिणी जिवंक उलो दिता सोम्या कंत बेजाराय सडटना मरणाचे बेन दिसतना तुका साक्ष रावंक अवकाश मेळटना कुटुंबाचे समस्ये सडटना तुज्या कुर्साक पटलून दवरूंक आदार दी सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैवी माये मागता उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर रोडोंक मेळ्या आमी सोमेस आपले मोरी आमकां पळयता येवन रड्यांतीच्या सांगाता जेजू मोकुसा काळता 13 सावन जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार जेजून मोरयेक
आमची आणि सगळ्या संसाराची आवय जावन कुर्सामळी ओपून दिली. आतां त्याच आवयच्या उस्क्यार जेजूची निर्जीव कूड आसा. मरये कितें बगलें ना जायत. समाजेंत एका खर्ग आसा गर्भपात. कितल्योश्यो आवयो देवान दिल्ल्या बाळाक आपल्या हंकारी आनी स्वार्थी जिविताक लागून जिविशी मरोंक फाटीं सरनात. हे देखची मरी आज रडटा खरेंच. जेजू, वायट अनवरांक बली जाल्ल्या आमच्या सर्व आवयांक आनी काजारी जोड्यांक तूं बक्षी. आधुनिकतेच्या संवसारांत मनशाच्या जिवाक आनी व्यक्तित्वाक संपूर्ण मान दिवंक आनी जीव राखोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैवी माये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. 14 वेस्तेसांव जेजूची कूड नेके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवान कुसा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजूची संवसारी जिणी संपली आनी सर्गींच्या राजाचे पैण आराम जालें. जेजूक फोंडांत नेके पिलो. हे वरवीं फोंडाक नवो अर्थ लाभलो. जेजूक फोंडांत दवरले वेळी सकटांक दूख भोगलें, पूण हें घडीत सर्व क्रिस्तांवांक बरवशाचें जावंक पावलें. समाजेंत थोडी मनशां आनी थोडी कुटुंबां विविध रितीन कश्टातात. आपणाक कोणूच ना आपलें जिवीत व्यर्थ म्हणून निराशा उसारतात. जायतीं जीवघात करतात. आज जेजून कश्टांक नवो अर्थ दिला. कश्टां अनवरांत संपडले वेळी निराशेन एकसुरपणान कश्ट येताना तुजेर पातयणी उणी जाताना सोम्या आमकां जैते वोन कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैवी माये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. नांगी तुमचे कडे दुका दुस्मानचे द्वानिंदा करता. कितलो ससनी कष्टान दगदान जेजू मोकुरसार उमकारता. क्रिस्त आमचे पासत घालतो जालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, निमाण्या शुक्रारा तुवें चलयली ती कुर्सावाट भोगले कश्ट आमी नियाळले. आमच्या जिणेंत आसलेली दुस्मानकाय, मोसर, हागे, एकसुरपण, गर्भपात, खुनी, अविश्वास असलेल्या पथकाचे संकलितान आमकां सुटका लाभय. भावार्थी जिवितांत कश्ट दगदणी येता आसतना कुर्साक आमी पळोवंक तुजेरच भरवोसो दवन क्रिस्तांव जिणेचे पैन मुखारून व्हरूंक आमकां कुमो कर. ह्या कुर्सावाटेच्या नियाळान आमचे कुरीस मोगान बापाच्या कुशे कल्तिमान घेवंक आमकां शिकय. अशें सर्गींचे रास आमकां फावो कर म्हण मागता. पाप सेवाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकुळ मागता दितलोय म्हूण पातयेता. सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकळ सांगता.